नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। एनजीटी पुण्यात परवडना, गोंयांत नाकाच मुख्यमंत्र्याचो सूर। जीएमसीत कॉन्ट्रॅक्टा वेल्या लेक्चररांक 80% सॅलरी हायक। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो इम्पॅक्ट, अर्देल आशिल्ले आरटीओचे डॉक्युमेंट, हायवेर राशीक मारले म्हूण आरटीओ कडच्यान मुख्यमंत्र्यान मागलो रिपोर्ट, गाळपणा करतल्यांचेर जातली कंप्लेन। अंदूचे फीत थळाव्या भाषांचे प्रमोशन, गोयच्या फिल्म निर्मात्यांक खासा प्रीमियर सेक्शन, फीचर नॉन फीचर फिल्मां आसची पडटली कोंकणी मराठीतूच। फुडले फावट 3 परस मायज आमदार, लोकसभेक गोवा फॉरवर्डाचो बीजेपीक सपोर्ट, विजयाचे हजेरेत पंचवाडीचो सरपंच धरून दोग पंच गोवा फॉरवर्डात, काँग्रेस पोखरूंक सुरू। वाळपय 70तल्या शेळपेच्या लोकांक घाण उदकांत शिगेला बॅक्टेरियाची लागण, लोक पितात ते व्हाळाचे उदक दूषित, दोतोर करतात जागृताय। कुडचडकार मोठ्या ट्रॅजेडींतल्यान साल्वार, कुडचड्यार बस स्टँडाकडच्या रजाक पेट्रोल पंपाच्या अंडरग्राउंड टँकाच्या तोंडाक उजो, कामगार सादूर म्हूण उजो पालवलो, वेळ बरो। एनजीटी पुण्यात परवडना आनी गोंयांत तर नाकाच। हायकोर्टान सर्किट बेंच घालट म्हूण सांगल्या उपरांतूय मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो हो सूर। सुवाती खातीर सगळे धकचपाटे करून सर्किट बेंच केल्यारूय खंय आठवड्याक 1-2 दीस चलपाचो। 4 आण्यांची कोंबडी आनी 12 आण्यांचे मसाले भशेन। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडियाक जाप दिली। सरकारान जीएमसीत कॉन्ट्रॅक्टाचेर शिकोवपी लेक्चररांक सुमार 80% सॅलरी हायक दिला। एनजीटी पळय आसा ताजे तुमी आतां गोंयांक हाडपा प्रयत्न करतले। It is always group appointment. It is not state appointment. Circuit bench म्हाका पर्सनली फेवरेबल केन्नाच दिसूंक ना, कारण ताजे आमकां अजुनूय आमच्या लोकांक सर्किट म्हणजे कितें तें खबर ना। सगळी वेवस्था करची पडटा, ह्यूज कॉस्ट घेवचो पडटा आनी केन्ना तरी 1 दीस येतले, 2 दीस येतले। दॅट इज नॉट द सोल्युशन टू इट। म्हजें स्वताचें मत हांवें सांगलें ऑलरेडी। पुना डेफिनेटली इज नॉट कन्विनियंट टू एनी लिटिगंट। तुम्ही अपिलार वयतले? हांव हायकोर्टाच्या हाजेर कांयच उलोवना। तुवें म्हाका समजा विचारलो प्रश्न जाल्यार हांवें हो प्रश्न तुमकां उत्तर पयलींच सांगलां, परत ताजेरूच कित्याक आनी उलोवप। रिम्युनरेशन टू लेक्चरर्स एंड एसिस्टंट लेक्चरर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस इन गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड गोवा डेंटल कॉलेजीची रेम्युनरेशन जें फाटीं 3 वर्सां पयलीं 2.5 वर्सां पयलीं ठरलेलें 55,000 आनी 45,000 तें आतां 95 आनी 80,000। कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेक्चरर 2 गजाली खातीर घेवच्यो पडटा। वन इज समन गोज ऑन अ लॉंग लीव, सो वेकन्सी टेम्पररी वेकन्सी CCL किंवा कसली तयार जावंक शकता। ताज्या जाग्यार थोड्या जाग्यार पोस्ट भरलेले नासता बिकॉज देर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ proper experience or for proper fulfillment of all criteria as per our art. गोय पुलिसांक स्वताचे पुलीस मॅन्युअल नाशिल्ले। आतां आदलो पुलीस अधीक्षक ओम प्रकाश कुडतरकराक गोयचे पुलीस मॅन्युअल तयार करपाचें कंत्राट दिला। ओम प्रकाश कुडतरकराक पुलीस मॅन्युअल ड्राफ्ट करपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला। 4 म्हयन्यांनी तो कॉस्ट 1,25,000। पुलीस मॅन्युअलान भितर कितें कितें कशें स्टेप घेवप पुलिसांक हाजें एक इट इज स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर। गायड बूक कसो डायरी दी। नीलकंठ रेड्डी सुपरिटेंडंट इंजिनियर ताका 1 वर्साचें एक्सटेंशन दिल्लें। मीन टायम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हॅज बीन टोल्ड टू वर्क आउट करेक्टीव मेकॅनिझम बाय वीच द डिपार्टमेंट मॅन पॉवर वील बी प्रॉपर। विष्णूच्या वादग्रस्त पुस्तकाक अकादमीचो पुरस्कार दिवपाचो वाद जाल्या उपरांत सरकारान आतां अकादमी आनी खात्याचे पुरस्कार दिवपाचे प्रक्रियेकूच हात घाला। सगळ्यांक एक सारकी मार्गदर्शक तत्वां आसतलीं। त्या सिलेक्शन कमिटीनी जे लोक आशिल्ले हे लोकांनीच शॉर्ट लिस्टिंग केला
आणि हे लोकूच वेगवेगळ्या सिलेक्शनाच्या जज झाले. In this case, we found there is a substantial conflict of interest. Therefore, full process has been declared null and void. सध्या हांवें डायरेक्टर हायर एज्युकेशनाक सांगला ही शूड कन्सल्ट इज डायरेक्टर आर्ट, डायरेक्टर ऑफिशियल लँग्वेज, तिगांनी बसून प्रोसिजर ठरवचो आनी कॉमनॅलिटी ठरवची. मल्टिपल हे पुरस्कार बरोबर न्हय. आर्ट एंड कल्चर वेगळे येता, को ऑफिशियल लँग्वेज वेगळे येता. सो ऑल विल बी they will give me a proposal to cumulate everything. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. पणजे आरटीओच्या ऑफिसाक लागिल्ल्या उज्यात अर्धेल आशिल्ले आनी बरे डॉक्युमेंट ओल्ड गोवा बायपासार राशीक व्हरून मारले म्हूण मिडिया रिपोर्टाचेर मुख्यमंत्र्यान आरटीओ कडच्यान जाप मागल्या. प्रुडंटान ब्रेस्तारा केल्ल्या रिपोर्टाची मुख्यमंत्र्यान ताची दखल घेतली. जाप मागल्या ती मागल्या. डॉक्युमेंट हायवे कडेन राशीक मारले म्हूण घाळपण करतल्यांचेर कंप्लेनूय करूंक सांगल्या. आरटीओ म्हणटा डंप करपी ते न्ही, कर्म खंय कामगारांचे. आरटीओचे डॉक्युमेंट जे आग लागलेली ते काढून तेंच्यांनी हळू व्हरून थंय त्या हायवेच्या कुशीक उडयले. ते डॉक्युमेंट जळ्ळे ते वयल्या वयर जळ्ळे. तुमचे सगळे डॉक्युमेंट एक्चुअली सारके आहा, बरे आहा, आरसी बुकीन तशें आहा. ते काडले आनी तेंच्यांनी हायवे थंय उडयले. आतां तेंच्यांनी काल खुलासो धाडला की ते लेबरांनी अननोईंगली तांचेर केस घालता पयलीं गार्बेज उडयली म्हणून. डायरेक्टर टुरिजमाचेर आय हॅव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द रिजन. आफ्टर दॅट आय वील फर्स्ट फायल अ केस अगेन्स्ट देम फॉर डंपिंग गार्बेज. जालें म्हणजे समाधान. लिटरिंग केलें हाजेर केस पयलीं घालता. येरादारी खात्याच्या हलगर्जीपणान कांय प्रस्न उपरासल्यात ते अशे. चवकशी ह्या गजालींची जावची पडटली आनी हाच्यो जापोय येवच्यो पडटल्यो. लासूंक नाशिल्ले डॉक्युमेंट कित्याक उडयल्यात? अर्दवट लाशिल्ल्यांचो सारको विलो कित्याक लायलो ना? इतले सेन्सिटीव डॉक्युमेंट बिलो लायनासतना हायवे कुशीक मारपाचें कारण कितें? हे डॉक्युमेंट थंय राशीक मारपी आरटीओ काय आनीक कोण? डॉक्युमेंटांची आयडेंटिटी कोणे गैर गजालींक वापरली जाल्यार कोण जबाबदार? प्रुडंटाचेर बोवाळ जालो तो पळोवन ब्रेस्तारा सांजेच आरटीओ खात्यान मिडिया रिलीज काढले. खातें आतां खुलासो करता तो हो. रस्त्या कडेन खंय डॉक्युमेंटाच्यो राशीक कामगारांनी मारल्यो, खात्यान न्ही. खातें म्हणटा 2006 सावन सगळे रिकॉर्ड्स कंप्युटरायज आसात. रिकॉर्ड्स लासले म्हूण कांयच भिरांत ना. जळिल्ले डॉक्युमेंट कामगारांनी हायवे कडेन उडयले. खात्यान ती हायवे वेल्यान क्लियर करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.